ज्यो गोष्टी आमदार म्हणून पक्षात निवडून येता आणि पक्ष संघटनेक बाधक अशो गोष्टी ते करून दुसऱ्या पक्षांक उडी मारता, त्या विशीं मोगो पक्षान स्ट्रिक्ट डिसिजन घेतलां की आमी निवडून हाडिल्ले MLA म्हणून ज्या मनशाक आमी निवडून हाडल्या किंवा तांकां तिकीट दिल्या आनी ते आमकां सोडून गेल्या, तांकां परत आनी तिकीटूय दिवप ना आनी MLA दिवप ना. आनी हें करता जाल्यार आमी चेंज जर आमचो रूल करतले जाल्यार आमी AGM घेवन हें करचें पडटलें. जशें आमी आनी एक डिसिजन घेतलां, पयले टर्माक जो मनीस निवडून येता ताका पयल्या टर्माक मंत्री पद घेवचे पेक्षा ताणें चेअरमॅनशीप घेवप आनी बरें शिकप आनी मुखार बरो आमदार जावप अशें एक डिसिजन आमच्या फाटल्या गव्हर्नर बॉडी 2007 नंतर घेतलां. तें तशेंच आसा. तशेंच आनी एक डिसिजन अशें आसा की जो मनीस पक्षांत येता, पक्ष संघटनेत काम करता, निवडून येता आनी मागीर पक्ष सोडून वता, ताका परत आमी तिकीट दिना. कारण हें केलें जाल्यारूच राजकारण स्वच्छ जातलें अशें आमचें प्रामाणीक मत आसा पक्षाचें आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी आमी केल्या. आज मुख्यमंत्री एका पक्षांत आसा, हांव एका पक्षांत आसा, दोनूय तुमकां अशें आमी दिसता की आमी दुसऱ्या श्रीपाद भाऊ आसा एका पक्षांत आसा. काही मुख्यमंत्री जाले एका पक्षांत, ते पक्ष सोडून गेले. एक्झाम्पल इज पार्सेकर. जेन्ना तूं दिगंबर कामत दुसरें एक्झाम्पल, हे जेन्ना त्या पक्षान मुख्यमंत्री जाता त्या पक्षांत तरी ताणें रावपा जाय अशें म्हाका दिसता. म्हजो पर्सनल म्हाका टिका करपाची ना कोणाचेर, पूण म्हजो हो पर्सनल व्यू आसा. आमच्या MG पार्टीचो पर्सनल व्यू आसा. कारण MG पार्टीत प्रत्येक फावटी निवडून आयल्या नंतर पक्ष सोडून गेल्ल्यान MG पार्टीचें खूब नुकसान जालां आनी बरे मनीस म्हणजे पक्ष सोडून गेल्ल्यान चड नुकसान जालां. हातून बसून आमचें डिसिजन AGMान डिसायड करपाचें. AGM डिसिजन आसा आमचें आनी AGM जें डिसिजन घेता तें सुदीन ढवळीकार चेंज करूं शकना किंवा अध्यक्ष चेंज करूं शकना.